एक लाख लोक फाल्यां गोंयांक जर मागली जर जायत फाल्यां आमकां सोरो रेशनाचेर दिवपाचो म्हण कित्याक गोंया भितर भोवतेक लोक सोरो पिता असो सर आमकां सोरो रेशनाचेर दिवपाचो सरकारा मत कितें आसतलें हाजेर सोरो हुंय आनी एड्युकेशन हुंय ना हांव म्हणटा सोऱ्या एड्युकेशन बरें नाका ना ना तूं एड्युकेशनाचे उलय सोऱ्याचे सोरो आयकले सोरपळ म्हणटा तो गोंयकार काय 100 रुपया बद्दल गोंयकार जाणा ते सोऱ्या बद्दल हिंगा पळय म्हणटा एड्युकेशनाचेर मुगेले हिसपान जे सरकारान पळय बिल पास केलां ते सर क्लियरली केलां अजूनय कोणाको जाय जाल्यार मराठी शिकपाता जाय जाल्यार इंग्लीश शिकपाता सरकारान पळय जे पळय अनडेमोक्रेटीक वेन करपाची गरज नाशिल्ली तुम्ही जेन्ना असेंब्लीन सांगतात की उत्तर दिता मागीर तुम्ही फोटिंगपणे उलयतात एक मिनिट हांव मागीर सोपयता फोटिंगपणे उलयता तुजो वदळचोच पॉयंट घेता 23 वर्सां पयलीं कोंकणी जावची देवनागरी जावची आनी 23 वर्सां कांय जालें ना ताका जापसालदार कोण तेंय लोकांक सांग 23 वर्सां कोंकणी जर म्हाका 23 वर्सां सत्तेन कोण आशिल्ले कोण आमी अजुनूय नांव काडपाक शकना तोच लोक तो मोदी 5 वर्सां चर्चिलाक उडयलो तेन्ना इंग्लीश स्कूल जाली आता ते सांग तेही सांग मोदी 5 वर्सां चर्चिल नाशिल्लो तेन्ना इंग्लीश स्कूल जाली टायमाचेर पावरा पळय म्हणटा पीडीएफ गव्हर्नमेंट केलें पावरा हांव जेन्ना आनी मागीर आनी 3 म्हयने पावरा केलें कोणी ताजो क्वेश्चन आशिल्लो केलें कोणी जापसालदार कोण केलें कोणले सगळे पॉलिटिशियन सगळे म्हळ्यार हांव सांगूं शकना तुम्ही सत्तेन तुका ज्या जाग्यार म्हगे हिस्पान फॉरेन्स तरी म्हगे हिस्पान थोडे मनीस कितें करता आपण शिकयता इंग्लीश आतां ते कितें म्हणटा तूं कोंकणी शिक तूं इंग्लीश शिकपाक चलयता तेमी पयलीं सोडपाचें इंग्लीश चलोवपाचें प्रशांत बाब म्हगे पर्सनल फ्रेंड म्हाका पर्सनल काय ना तेगेलें एक हें आहा फुलां शॉप तेका नांव कितें घायलां शिवतें तशेंच घायलां लिली लिनाट इंग्लीश हांव सारकी सांगता तुजें नांव चर्चिल आहा म्हूण तूं कोण इंग्लंडाचो म्हणना तूं गोंयकार म्हणटा आवड रे इंग्लंडाचो कोण म्हणटा तूं गोंयकार म्हणटा हे चर्चील ना हांव सांगता रे सगल्या मरे आपल्या गेले पळयता हांव म्हणा कितें म्हाका हांव पर्सनल काय ना खंय वचो म्हगे पर्सनल फ्रेंड लायफ हांव कितें एक मिनिट म्हणल्यार पयलीं म्हटल्यार तुमी लोकांक फटोवपाक लागल्यात न्ही असेंब्ली हांव म्हणटा आमची सारकी सगळ्यात सर्वोच्च अशें हें खंयचें सभागृह न्ही त्या सभागृहांत तुमी लोकांक उत्तर दितात तुमी थंय मेजॉरिटी आसा मरे जाल्यार मेजॉरिटीन तुमी ते पारीत करात न्ही बरें कॉन्स्टिट्यूशन कितें सांगता 350 आर्टिकल 350 स्ट्रोक ए त्या कॉन्स्टिट्यूशनान भितर सुद्दां सांगता की स्टेटीनी आपली मदर टंग हेच यूज करपाचें मातृभाशेनूच शिक्षण घेवपाचें कोण तरी मागीर ताजेर कितें तरी उलयता की हांगा फ्रांसाक फ्रेंच आसा किंवा हांगा इटली आसा मागीर पोर्तुगीजाक पोर्तुगालाक इंग्लीश आसा काय न्ही हांव म्हणटा ते सगळे पळय जे वाद उलयता वाद विवादाचे प्रश्न आसात न्ही ते एज्युकेशनिस्टान सोडून न्ही म्हणटकीर हाजो अर्थ इंडियन भितर तुमी हिंदी करतले काय अशें म्हणटले तशें ना जाल्यार तुमी राष्ट्रभाशेन सुद्दां हिंदी केरला जे पळय तेमी पास केला सर्क्युलर सेम सर्क्युलर की फाटले 25 वर्सां लोकांक सांगता जेन्ना थर्ड लँग्वेज तेमी ऑलरेडी मिस्टर एक मिनिट म्हणटा केरला थर्ड लँग्वेज फर्स्ट लँग्वेज इंग्लीश आहा मरे हांवें सांगलां इंग्लिशाक केरला ग्रांट्स दिले इंग्लिश स्कूलाक नो नो फक्त नागालँड एकच राज्य आज फ्रांसा सारखे इंग्लीश शिकूंक सोदता आज जे चायना सारखे इंग्लीश शिकूंक सोदता आज सिंगापूर सारखे आनी आमी गोंया हाटी रावपाक जायना गोंया मुखार वचपाक जाय आनी आनी एक मुखार वचचे पयलीं एकच क्वेश्चन मुगेलो की चायना भितर इंग्लीश केली हें सगळ्याक उलयतात चायना भितर प्रायमरी एज्युकेशन इंग्लिशींतल्यान केलां
मांदारीन प्रायमरी एज्युकेशन इंग्लिशींतल्यान केलां. आमी सोदता ते नो नो नाका. नो इट इज नॉट अ सोदता फॅक्ट. सोदता खंयच्याय देशा ताणी भितर इंग्लीश लँग्वेज शिकपाक लायला सगळ्यांक. हांव तुका सांगता इंग्लीश लँग्वेज सगळ्यांक शिकपाक लायल्या. स्कुलां भितर कंपल्सरी केला इंग्लीश. हांव तुका एकूच सांगूंक सोदतां हांव तुका एकूच सांगूंक सोदतां आयज आमी फाटीं रावन येना आमी मुखार वचपाक जाय कित्याक हे गोंयांत आयज ट्युरिजम डेस्टिनेशन म्हण आहा उगडास जे पर्यान आयज जर तुका इंग्लीश तरी सजमना इंग्लीश तरी तुका उलोवपाक येना जाल्यार तूं खूंय वचपाना. इंग्लीश म्हणटी भाशा पोटाची आनी आमची पळय आज आपल्याक तरी मदर टंग सांबाळटलो आमी दोघी जाण उलयतात लोकांक कांयच कळचें ना. आज मदर टंग तरी तूं सांबाळटलो तूं घरांत आपल्याल्या भुरग्यां कडेन उलय त्या मदर टंग तुका दवरली. आज तूं मुळावें शिक्षण म्हाका सांग, हांव जगडलो तुका प्रश्न हांव भाशेक विचारला. लागून जगडलो हांव भाशेक लागून जगडलो आमी रोमी लागून जगडले आमकां 23 वर्सां रोमीन दिवना. मग त्या खातीर झगडा आशिल्लो आमी रोमी इसरलो ना आमी रोमी इसरलो ना आमी घरांत चालू आहा आमी रोमी इसरलो आमगेले रोमींतल्यान मिस म्हणटा हितून आमी रोमींतल्यान लादीन म्हणटा आनी वच जाण Churchill, just Roman for he wait a minute. What the script is used for writing. Writing. Script Lipi, is lipi. never used for speaking. Hय. So nobody speaks in Devanagari. Nobody speaks in रायटिंग पण आमी रायटिंग आमी रायटिंग इसरलो ना न्हू आतां तूं म्हाका हांव रोमीन That I agree. आमी इसरलो ना कोण इसरलो ना आज तियात बरयताय सगळे. Okay, आत्ता हांव कितें न्ही, पळय, दोनशान उगया. हांव कितें सांगता एकुची म्हगेल्या हिसपान कल्चर जाय म्हणटा कल्चर आमची वयतलो म्हूण कल्चर वचना कल्चर म्हणटा हांव तरी लादीन शिकतलो म्हाका घरांत शिकोवपा जाय. हांव इस्कलांत शिकना तूं तरी भजन शिकतलो तूं घरांत शिकपा जाय. तूं इस्कलांत शिकना भजन तेक फुडें कल्चर कल्चर न्ही. आतां पळय हांव एक गाणी म्हणटा आंबे पणस काजू पेरां चुन्ना चारां बोरां आबोली शेवती जायो जुयो वोंवळां सुरंगां रोजां हे गोंयांक जी फुळां आनी फळां आसात ताजेर हें गाणी आसा. आतां ही गाणी चडशीं आमच्या शाळां भितर आमच्या शाळे भितर काणकोण बिणकोण त्या सायडीच्यान भुरग्यांक शिकयतात. फाल्यां जर इंग्लिशा जर हें जालें जर जायत जाल्यार कशें शिकयतले हे गाणे. इतोरी गाणां शिकपा जाय जाय न्हू तुका आमी दवरल मरे तें शिकपाक वच एक subject आमी फूल दवरला आमी एक दवरला आमी फूल दवरला मराठी फूल दवरला तुका आनी त्याच भायर इंग्लीश पळयतात इंग्लिशाक वयतात ताका देखून एक सब्जेक्ट कंपल्सरी आमी मराठीक तुका धाडपाक जाय ते शिवते बिवते मुळपाक तुका दवरला. सरकारान एक समिती घडयल्या विजन 2035 व्हडली समिती आसा. रघुनाथ माशेलकर आसा अनिल काकोडकर आसा विजय भाटकर आसा. म्हळ्यार सरकार चिंतता की 2035 गोंय कशें आसचें हाजी बाबतींत सरकार एक मायनिंग एनवायरमेंट टुरिजम ह्या सगळे बाबतींत धोरण हें करता. म्हाका एकच विचारपा जाय सरकाराचो एक घटक म्हण चर्चिल बाबाक की शिक्षणा सारक्या प्रमुख प्रश्नाचेर जेन्ना सरकार निर्णय घेता तेन्ना एटलिस्ट हांकां तरी विचारिल्लें एज्युकेशनिस्ट सोड एज्युकेशनिस्ट तुमी जरी मुख्यमंत्र्यान ओपनली स्टेटमेंट केलें की आपल्यान एज्युकेशनिस्टां विचारिल्लीं म्हण मुख्यमंत्र्याक आमी परत परत आव्हान केलें खंयच्या शिक्षण तज्ञाक विचारिल्लें तें सांग म्हण अजून पर्यंत नांवां येनात. ती सोडूच आतां हेजी बाबतींत सांगा पळय तुमी सरकारान जे मायनिंगाचे बांदे कितें केलां तें सरकारान म्हाका तरी कॉन्फिडन्सान गेलें ना. हांव सांगता तुका म्हाका कॉन्फिडन्स गेला हांव मिनिस्टर म्हाका कॉन्फिडन्स गेलें हें करपाक. हांव कितें सांगता आज पळय म्हणटा हें पळय आमी पळय कॅबिनेट डिसिजन हें पळय ना आयक हें पळय म्हणटा हांव आज पळय सांगता आज पळय हें तुगेले लँग्वेजीचेर वो आमगेले इंग्लीश मिडियमाचेर हांव कितें सांगता पळय जें पळय आमी कितें केलां तें आख्या गोंयांत मानून घेतलां. कित्याक मानून घेतलां तुका मराठी शिकपाक आमी चान्स दिला तूं मराठी शिक पेरेंट्स ऑप्शन आसा हेचेर मरे कोणाच्यान कायद्यान कोणें जाबो काडपा न्हू बरें. आतां आमच्या भुरग्यांनी इतिहास कित्याक शिकपा जाय आमच्या भुरग्यांनी इतिहास कित्याक शिकप इतिहास तूं खंय लागता हे सगळें शिकून भायर वचपा मरे ते भायर वचपा मरे तांकां अरेबीक शिकोवया तांकां फ्रेंचाचो इतिहास शिकोवया तांकां जर्मन आमचो इतिहास कित्याक शिकपा जाय आमचो इतिहास कित्याक जाय कितें जालें ग्रांट्स मेळाल्ले न्हू
कोणा पण ताकद शिकलो का भायर गेलो मागीर सांग, अनेक हे जातालें हें जावपाक दिवपाक आमी गेला अनेक गरीब हें लोक जावपाक जायना आतां मुखार फिचाराक हे फिचार सगळ्या लोकांक अनेक गरीब लोक मातृभाषेंतल्यान शिकून सुद्धा बरे मोठे जाल्ले अरे, आसा ते चुकीचे सांगतात तुम्ही गरीब लोक तुम्ही म्हणा लोकांक- आयक 1000 रुपया फी दिवपाक जाणा आमचे बरे ना, कितले ना, लोक येता खबर आहा लोकांक- आमी सोशल काम करता आमचे बरे 1000 रुपया मागपाक 500 रुपया मागपाक आज कितले वर्स जाले आमी सोशल चर्चिल काम बाबांनी करता कितल्या आमकां खबर भुरग्यांक आहा हॉस्टेलांत आयक येवन शिकयता. भुरग्यांक आज शिकोवपाक एक आवय बापायक ताकद आसना ताका लागून एक ग्रांट दिल्या एक्चुअली तुम्ही हो विषय पॉलिटिकल विषय केला नो दिस इज तो विषय जेन्ना पॉलिटिकल तुम्ही पॉलिटिकल एक्चुअली तो पॉलिटिकल तुम्ही जेन्ना तुका कळ्ळें हेजेर पळय पॉलिटिक्स नाका आयक, भुरग्यांचेर हांव कितें म्हणा फ्युचर जनरेशन आज मुखार सरपाक तुम्ही आज पॉलिटिकल ना कांयच ना लोकांक फुटयनाकात फाटले 25 कोण लोकांक फुटयना? कोण लोकांक फुटयना? चर्चिल कोण लोकांक फुटयना? जेन्ना तुका कळ्ळें की तुज्या नावेली मतदारसंघात बीजेपीचो कॅन्डिडेट येता आणि तुका आतां फुडें इलेक्शन हांव अजुनूय सांगता let him complete. हांव उलयतां जेन्ना आमचो स्टेटमेंट आयलो की नावेलीच्यान बीजेपीचो कॅन्डिडेट येतलो आमी तो निवडून हाडटले आणि त्याच बरोबर काँग्रेसची फूल सामकी काबार जाल्ली आसा कारण करप्शन विशय जावं आणि खंयचे म्हणजे परचे असेंब्लीन सामके तुमकां आमी जेन्ना नागडे केले त्या वेळाचेर तुमकां कळ्ळें की आतां आनी फुडलीं इलेक्शन आमी कशें लडटले आमी फोटींग म्हणून लोकां कडेन कशें वतले तेन्ना मतां पोलरायज करपाक लागून तुमी तें एक भूत तयार केलें त्या वटेच्यान मिकीन हो सब्जेक्ट घेतिल्लो आतां मिकी ताजेर पॉप्युलर जाता काय दिसता अशें म्हटले बरोबर तुवें तो सब्जेक्ट ओडला आणि आपले सीट सांबाळपाक पॉलिटिकल गेनाक लागून तुवें सगळे लोकांक बकीक घातला प्लीज 1 मिनिट एकूच मिनिट आमचो हाफ टाइम जो आसा ताजो टाइम सोंपिल्लो आसा आणि हांव तुमचे कडेन मागता की हो इम्पॉर्टंट पॉयंट आसा थंय दामून एक सामकें मेजर एलिगेशन केल्लें चर्चिल आलेमामाचेर की ते बीजेपीचो कॅन्डिडेट दवरता म्हणून चर्चिलान हो इश्यू काडिल्लो आनी मिकीर काडून काडिल्लो आसा हाजेर चर्चिलाचे कितें म्हणणें आसा ते आमी रोखडेंच आयकुया खंयच वचनाकात पळयत रावात प्रुडंट मिडिया रोखडेच येतात तुमचे कडेन एक ल्हानसो वेवसायीक उसो घेवन नमस्कार आणि येवकार तुमकां प्रुडंट मिडियाच्या आमच्या सप्तकी कार्यावळीत जागोर आणि आयचो जागोर आमी सदां भशेन घेतात तसो अर्दवराचो न्हय 1 वराचो घेतात इतल्या खातीर की हांगा कितलीशेच प्रश्न अनुत्तरीत उरल्यात आणि हांगा इतली सगळी जाली की त्याच पॉयंटाचेर जाली आणि तातूंत भितर एक म्हत्वाचें एलिगेशन जें आसा एक एलिगेशन ऑब्जर्वेशन वा कितेंय म्हणत ताका पॉलिटिकल क्लेम जे दामू नायकान केला की नावेली मतदारसंघां भितर बीजेपीचो कॅन्डिडेट ते दवरतात आणि तातूंतल्यान चर्चिल आलेमांव हरतलो आणि बीजेपीचो कॅन्डिडेट येतलो आणि दुसरी वटच्यातल्यान मिकी स्ट्रॉंग जातलो ह्या गजाली लागून चर्चिल आलेमांवान हो इश्यू वयर काडला आणि ताचेर राजकारण केला चर्चिल बाब तुम्ही सांगपा सोदताले सांगात म्हाका हो दामू नांव घेवपाक ह्या मनशान नांव घेवपाक म्हाका नाका कित्याक म्हाका ते मनीस लागना म्हाका एकूच दामूक सांगूंक सोदता हांव जे बीजेपी तुमकां वेलकम करता हांव म्हजेर कॅन्डिडेट बसोवपाक आनी आय एम व्हेरी हॅपी म्हाका कित्याक म्हाका एक बेश्टे अनुभव मानाक तिका म्हाका झगडून दिवपाक जाय तिका तुम्ही बसयलो आनी कोण बसयलो आय हॅव नो प्रॉब्लेम नावेलीचो लोक वळखता चर्चिल म्हणलो कितें तो चर्चिल म्हूण तेजेर कोण बसतलो तें 100 पाट चिंतपाक जाय चर्चिलाचेर बसपाक तेवूय तुका सांगता कित्याक आयक हांव सांगता हेजेर हो इश्यू ना हो हांव पॉलिटिकल इश्यू गेलो ना म्हगेले सदांच कसले कामाक हांव खंयचेच गोंयकारांचे कितें इश्यू येता त्या टायमाचेर उबो आसता आनी हो इश्यू हांवें चिंतून घेतला कित्याक हो इश्यू म्हगेलो न्हू म्हगेलो टायम जालो आज आम 62 इयर्स हाल्या हांव वचपाक शकता हांवें हो इश्यू कित्याक घेतला फ्युचर जेनरेशनाक हॅप्पी आसली आख्खे गोंयचे थोडे लोक आज थिंगा दवरले आमी आज पळय सालसेटी सावथाक गेलो जाल्यार आज डेव्हलपमेंट कसो जालो आज सालसेट डेव्हलपमेंट जालो एक टायमाचेर हांव जाणा तेन्ना तुमची भाजपा पार्टी ना हांव आमची काँग्रेस आनी MG त्या टायमाचेर हांव सांगपी की टुरिजम इंडस्ट्री जाय तेन्ना अशें करून म्हाका आरोप करताले कित्याक काय म्हणटी टुरिजम इंडस्ट्री पूण आज टुरिजम इंडस्ट्री आशिल्ली गुणकारीक आज आमचे थोडे भुरगे रिणां बिणां काडून शिकून थोडे इंग्लीश शिकून ग्रेज्युएट बी जावन आज त्या हॉटेलांनी सर्टिफिकेट घेवन आज गालपा बालपा वचून अमेरिका वचून जावं ते सगळे बोटीचेर वचून आज आपले मेहनत करून आपले गोरबर काडून गाडयो बाळ्यो घेवन आपल्या माय पाय घेवन सगळ्यात आसा आज कितें आसा प्रॉब्लेम हांव सांगूंक सोदता तुजे पॉलिटिकल कॅरियर पॉलिटिकल कॅरियर हो बारीक समाज लोक आहा जावं सांगेर आहा जावं काणकोण आहा जावं पेरणे आहा जावं वालपय आहा हे लोकांक वयर